सर आज तुम्ही हांगा परवरी येयले बीग स्टॅच्यू शिवाजी छत्रपती शिवाजी सीएम प्रमोद सावंतान लॉन्च केलो तो कितें म्हाका इन्विटेशन दिल्लो हांव खूश आशिल्लो येवपाक कित्याक हांव भुरगेपणासून ल्हान आसतना स्कुलान म्हाका शिवाजी महाराज एक हिरो म्हूण आशिल्लो आनी म्हाका तेन्ना बरें लागतालें ते ब्रिटीश फोर्सीस डिफीट केले म्हूण आनी एका मार दिलो तांकां काबार केलो कित्याक आमचे देश म्हूण साल्वार करपाक आमचे ते हिरोईक हें आशिल्लें हांव मराठी पासून शिकला इस्कुलान आनी ते मराठी बुकां आमच्या शिवाजी महाराजाचे आशिल्ले सो एज अ चायल्ड आय हॅड अ व्हेरी हिरो वर्शीप फॉर हिम and I'm glad that I could come today and participate as otherwise also. But I think this was a great event which was celebrated. I really enjoyed the function. I enjoyed the exhibition here, and even the first program. I am recording for Singhala because it is really wonderful, beautiful, and so much goes in the work which is done. And I think such kind of heroes we need to remember and pass the line down. I want to make one thing clear: Chhatrapati Shivaji Maharaj. He lived his life as a role model for us, and I think he is a role model for the youth of today to emulate his example for good living and for the good of our country. आज सकाळी जो इन्सिडंट जालो फल देसायाचेर अटॅक त्या बद्दल कितें म्हणूंक शकता? Actual facts हांव नेणा कितें जालां तें पूण हांव जाणा लोक थिंगा बेजार आशिल्ले पूण डिटेल्स हांव नेणा म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक हांव एक कमेंट मारना म्हाका फॅक्ट्स कळना जाल्यार कितें जालें तें कोणें कितें म्हणलां कोणाची चूक आशिल्ली तें म्हज्यान कमेंट कांय मारूं जायना बट आय वील लूक एट इट एंड वेन यू आस्क मी अगेन आय वील टेल यू. ओके सर आज काँग्रेस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट धरना धरलेले प्रोटेस्ट रिगार्डींग एक्सिडंट्स आणि जायते यूथ ह्या दिसांनी एक्सपायर जाले. हांव सद्दां म्हणटा हे आमचे रस्ते आहात ते हांवें असेंब्लीन पासून हे फ्रेज यूज केल्ले आमचे रस्ते आर हायवेज ऑफ डेथ म्हणून आनी आय वॉज नॉट रॉंग. हांव पयलीं निवडून आयलो तेन्ना 2022 आमगे असेंब्ली आहलो तेन्ना हांवें तेन्ना सांगलोलें हे रस्ते बांदले ते सामके डेंजरस म्हण तुका इंजिनियरींग नाका तूं रस्त्यार गेले तेन्ना तूं जाणा कितें जाता आमकां गाडयेन बसून बरे गाडयेन बसून तूं जाणा कितले रफ आहात कितले डेंजरस आहात. सो एंड डेली 500 एक्सिडेंट जाता लोक मरता सरकारान जागी जावपाक जाय आनी कितें बेगीन एक्शन घेवपाक जाय बेशेन ऑफिसान बरयलें सर्वे केले रिपोर्ट केले तर कांय जायना एक्शन तुमी जाणात खंय एक्सिडंट जाता तुमी जाणात खंयचे डेंजरस स्पॉट एक दीस तुगे फॅमिली मेंबर गेलो जाल्यार मागीर तूं उठतलो तेशको तें टायम न्ही दुसऱ्यांक पासून फॅमिली आहा दुसऱ्यांक पासून लायफ आसा. सो आय बिलीव दॅट द गव्हर्मेंट शूड रियली वर्क फास्ट गेट ऑन द ग्राउंड and pull up whoever is required to be done. And if there is a correction to be done, please do the correction. 3-4 दीस पयले तुमी पळयला हांव तो ट्रेलर पडलो तेन्ना हांव गेल्लो थिंगाय सांगला पासून. सो इट्स नॉट समथींग न्यू विच इज हॅपन सडनली ओवरनायट डेली जाता तेन्ना मॅटर इज सिरियस. तूं जाणा बारीक बारीक जोर जोर येयल्यार व्हडलो जाता तेन्ना पॅन्डेमीक जाता. इट्स लायक दॅट. It is burning like wildfire, and I think the government must immediately have to contain this and stop further loss of human lives. Okay, thank you, sir.